एक फावटी हांव 5व्या क्लासींत आसतना म्हजे दोग जाण फ्रेंड्स आसले, आमी तेगीच जाणी येवन चलोन येवन आसले हांव, आनी आमच्या एका टिचरीच्या कंपाउंडांत एक बरो आंबे रूख आसलो आनी ये म्हणा लागले तूं आंबे आसात आमी जडय. आनी टिचर येवंक गेलो वेळ जातालो आनी आमी जोडोन काणकोन धांवया म्हणा लागले. हांवें ताका सांगलें करिनाकात, तें करचें सारकें न्हय. आनी त्या वेळार हे आयकनातले आनी वचून पातोर हाडले आनी 4 आंबे जडयले. आनी तितल्यात टिचर येवन पावली. टिचर येवन पावलीत विचार लागली कोणें आंबे जडयले. आनी हे ओगेत रावले, कोणें आंबे जडयले ते दोगी जाण ओगेत रावले. त्या वेळार हांव मुखार वचून टिचरीक हांवें सांगलें सॉरी टिचर, आमची चूक जाली, आमी रुखा पातोर मारून आशिल्ले, चूक जाली. म्हणटा टिचर म्हणा लागली वड न्हय, तुजी चूक वळखल्यात आनी मुखार अशें करिनाकात, आनी मुखार अशें करिनाकात म्हूण सांगा लागली. आनी तें हांवें वचोन म्हज्या आवयक सांगतना म्हजी आवय म्हणा लागली दॅट इज वॉट बिकमींग इन द सायड ऑफ जीसस, दॅट इज वॉट वॉकिंग बाय द सायड ऑफ जीसस, दॅट इज वॉट स्टँडींग फॉर जीसस. आनी तशें तूं सतांत जियेत आसतना तूं जेजू सांगता रावलोय म्हूण सांगा लागली. आनी त्या दीस म्हाका एक उत्तेजन मेळ्ळें. जेजू सांगता रावचें म्हळ्यार कितें म्हूण कळ्ळें. सताच्या वाटेन चलचें, बरें करचें आनी सगळें नितींत आमी जियोवचें. आनी अशें आसता हांवें तसलें जिवन मुखारसून व्हेलें. उपरांत हांव शिकलो बापूरबायस एक IAS ऑफिसर हांव जालो. आनी फादर तो म्हणटा IAS ऑफिसर जाता आसतना इतले एक दाबाव म्हजे थंय आनी वडण्यो तुका वयलो अधिकार दिता, वयलो हुद्दो दिता, तुवें हांगा करप्शन करी जाय, हांगा न्याय नितीन चलोवंक जायना, तशें करी जाय अशें करी जाय म्हणून जायतो दाबाव म्हाका घालो. जाल्यार म्हज्या आवयन सांगलें उतरां स्टँड बाय द सायड ऑफ जीसस. केदाळ तुज्या जिवनांत जेजूच्या बगलेगीत काम कर, जेजूच्या बगलेगीत राव. आनी एक दीस हांव सादारण एक हायस्कुलांत आसतना म्हज्या घरा आसले एक व्हडली इमाज सेक्रेड हार्ट पवित्र काळजाची, जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाज आसली, तेजे मुखार वचून रावलो. आनी हांवें म्हज्या आवयक आपण म्हळें आय एम स्टँडींग इन फ्रंट ऑफ जीसस. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड. आर्गाणी होगळप तुका सुम्यान जेजू ह्या सकाळच्या वेळार आमी सांगता मेळ्ळ्या वेळार तुमकां बोवा परबेचो दीस मागता. बरो दीस, बरो सकाळ म्हज्या मोगाच्या बऱ्या भुरग्यानो. कित्याक सोम्यान आमकां बरींच करून रचल्यांत आनी त्या प्रमाणे आमी जियोंक आशेत आसतना आज आमी देवा सांगता कशें आसा जाय, आमचें जिवन कशें आमी सोबय जाय आनी त्या प्रमाणे आमी कशें जिये जाय म्हळ्या विशयान इल्लो नियाळ करून आमी पळोवया. सांत भक्तांची परब आमी आचरण केली नोव्हेंबर 1 तारखेर आनी जायत्या जाणांक त्या दीस सांत भक्ताची एक महापरब ती. आनी त्या दीस आमी उल्लेख केल्लो जावन आसा सांत कशें तें जालें आनी कितले आमच्या समर्थीन सांत आसा ते आमी लेख करूंक वचोंक जावचें ना. पूण थोड्या सांतांची नांवां आमकां कळीत आसलीं आनी तांचें शांतीपण आमकां एका तराचें मेलपंक्त जावन आदर्श जावन आमकां जियोंक आदार दिता. त्या देखून आमी सांत जाय हाचो अर्थ कितें आनी कशें आमी सांत ह्या सांतीनी जावचें म्हळ्या विशयांत आमी पळोवया. जेजूच्या सिसां पैकी पळयलें जाल्यार आमकां जुदास आसलो आनी जुदास कितें करनासलो गे म्हळ्यार जेजू वयर ताका बरी पातयणी आशिल्ली. जेजू सांगता तो आसलो. जेजू सांगता आसतना जेजूचे थोडीं महात कार्यां पळोवन तो विजमीत जाल्लो. तो जेजू विरोध वचचें म्हूण ताणें कांय चिंतूंक ना. तो हेरांसिसा प्रमाणेंत जुदास इस्कारियोत बरोतसीस जावन आसलो. पूण क्रमेण ताचे थंय एक भितरली आशा वाडली. कितें गे म्हळ्यार ताका आशा लागली पयशांची, ह्या लौकीक दावलातेची. आनी अशें आसता जें कितें जेजू विशयांत ताका बरो एक उद्देश आसलो, बरो एक ओपिनियन आसली, ती ओपिनियन अल्टार ताची माजूंक सुरू जाली. ताणें चिंतूंक ना जेजू अशें ताणें धन दिलो जाल्यार मरणाक पावो जातलो म्हूण ताणें चिंतूलें आसलें. जेजू इतलो सत्यवंत खंडीत जावन जेजू आपणाक सुटोंक लागतालो आनी म्हजें कामय जातालें. जेजूय मरचो ना आनी म्हाका कितें पयशे मेळोंक गात ते पयशे मेळटाले म्हूण चिंतून
ताणें जेजूक विक्रीत केल्लो 30 नाण्यांक आनी ह्या 30 नाण्यांक ताणें विक्रीत करता आसतना जेजूच्या वर्त्या जिवितांत घडिल्लें तें घडीत ताणें पाराधीन केल्लो जावन आसा सोम्याक पाराधीन केल्ल्या उपरांत सोमी तांच्या अधीन जालो आनी ह्या खातीर एका जाग्यार ह्या जुदासाचें कृत्यां नियाळन जेजू म्हणटा ह्या मनशान ह्या संवसारांत जल्मोंक नातिल्लें जाल्यार बरें आसलें जल्मोंक नातिल्लें जाल्यार बरें आसलें थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही गी थोड्यांनी वायट करता आसतना ह्या मनशान कित्याक जल्म जाय आसलें आनी काल तेकली म्हणा लागली केडुआ काला की विपरीता बुद्धी थोडे आज आमच्या समाजांत आमी पळयल्यार जाल्यार वक्मूल दितात कोणेय समर्थन दिवेत आपूण केल्लें सगळें समर्थन म्हूण आमी दिवन कांयच फायदो ना चूक ती आमी केली जाल्यार ती चूक म्हूण वळखून घेवची हांगा जुदासान केल्ली चूक जावन आसा जेजूक पाराधीन केलो 30 नाण्यांक पूण ताणें जेजू लागीं वचून बक्षण मागिल्लें जाल्यार खंडीत जावन जेजू ताका बक्षितो आसलो जेजू कडेन तो वचोना ताच्या बदला आपले इतल्याकी तो दूख बगूंक लागलो दूख आपल्या पातकाची मात न्ही आपूण केलें तें कशें केलें कित्याक केलें म्हूण ताका कळीत आसलें पूण आतां दूख बगून तो सोम्या लागीं वचोंक ना पश्चाताप पावोंक वचोंक ना आपले इतल्याकी बेजार पावलो हांवें करनूच आसलें म्हूण बगलें कोणा आनी अशें आसता कितें जालें ताणें आपलो जीव वगडोवन घेतलो त्या देखून आज जायते व्यक्ती आपूण कितेंय सांगिल्ल्याक ताका समर्थन दितात जांग बरो समर्थन एक तर पूण आमी चिंतूंक आसा आमी समर्थन दिल्लें तें सारकें घी आनी नाय तशें कितेंय जोडून करता आमी समर्थन दिवचें न्ही आमची चूक वळखून घेवची आनी मुखारीक आमी बरें करूंक प्रयत्न करचे चूक करनासलो कोणी ना म्हूण हांव जायते पटीन तुमकां सांगता आनी अशें आसता आमच्या चुकी वयर आमी समर्थन दिवचें तें सारकें न्ही तें पारिजयीक कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसलें जेजू त्या नाल्कुतीच्याक बरें करता आसतना साबत दिसा ताणें बरें केल्लें आनी त्या दीस बरें करता आसतना ते कांयच उलोवनान केदाळे पारिजेव केदाळे उलोवचें ताणें केदाळे सांगचें जेजू तसो करता जेजू असो करता म्हणून ताचें कितेंय बरें केल्यार तें वायटच म्हूण ताणें चिंतून तशें उलोवचें आसलें पूण नाल्कुतीच्याक बरें करता आसतना पारिजव उलोवनान कित्याक म्हळ्यार जेजून साबत दिसा बरें करता आसतना तांकां तें बरें दिसोंक ना दे वर व्हेरी एरोगंट आनी ताणें चिंतलें जेजून कित्याक करी जाय कित्याक ताणें म्हणलें आसा 100 दीस नात गी हेर 100 दिसांनी बरें करूं दी साबत दिसा कित्याक तुमी कांय करी जाय कित्याक बरें जावंक घे जाय म्हणून ताणें सवाल उडयल्लें आसा दुसरें ते वगेत रावले कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणा लागलो तुजो पूत या तुजो पाडो बायन पडत जाल्यार साबत म्हूण तूं ताका मरोंक सोडताय गी तूं धांवन वचोन धांवी वचोन ताका काडी नाय गे म्हणटा आसतना परिदेवांक कितें सांगोंक नातिल्लें त्या देखून ताणें तें ओपन घेतलें कित्याक तें ताणें केल्लें तें करताले ते आनी कोणूच साबत म्हणून मनशां मरोंक या तेच्या गोरवांक जानवरांक मरोंक ताणें दिवना त्या देखून ते वगेत रावले जायते पटी आमी कितें करता गे म्हळ्यार आमी समर्थन करूंक वेता समर्थन करच्या बदलाक आमी पश्चाताप पावसो जावंक पुरो आमी केल्या तुका कोणा लागीं वचोंक नाका कोणा लागीं चूक मागोंक नाका तुजे इतल्या माग तुजो देव आसा तुज्या इतल्या माग आनी खंडीत जावन आमकां आसा तो व्हरतो सक्रामेंत कुमसारचो आनी कुमसारी सक्रामेंत आमी भोव आपुरबाय तरान त्या कुमसारच्या सक्रामेंताचो मोग करूंक जाय कित्याक मोग करचें म्हळ्यार कुमसारीक वेचें म्हळ्यार एक नितळ निर्मळ जिणी चियोवच्याक रचूंक आमी वेचें जावन आसा नितळ निर्मळ जिणी रचूंक आमकां जावन आसा ती कुमसारी आनी त्या कुमसारींत आपुरबाय तरान ह्या जेजूच्याच जाग्यार बसून आसतना तुजे सगळे पातकां थंय ओपून घे पश्चाताप पाव तुज्या पातक रड आनी त्या प्रमाणे तुजें थंय नवें सावंक घडटालें पूण हांगा जुदास आपल्या पातक रडोनातल्या देखून ताचें थंय नवें सावंक घडोना ताचे मोतींत खरगोलो खरगोन तो थंयच आपल्या जिवान अंत्य करूंक ताणें चिंतलें अशें आसा मोगाचें न्हू लयॉन रॉय म्हणलो फ्रांसाचो कन्वर्ट कॅथलीक प्रिचर आनी बरयणार तो अशें म्हणटा जिवनांत व्हडली दुखाची गजाल म्हळ्यार आमी एक सांत जावन आसतना रावचें
व्हडली दुखाची गजाल म्हळ्यार वी हॅव नॉट बिकम ए सेंट. द ट्रॅजेडी ऑफ अवर लायफ दॅट वी हॅव नॉट बिकम ए सेंट. एकलो प्रायस्त म्हणटा हांव 4 दशक म्हळ्यार लगभग 40 वर्सां हांव गेल्लो जावन आसा खंय USA. कित्याक हांव USA गेल्लो गे म्हळ्यार म्हाका जायते गळसी जाय, जायते नांवकरी जाय, जायते बरेपण म्हाका मेळत जाय म्हूण हांव जायते आशेल्लो जावन आसा. अशें आशेत आसतना हांवें कितें केल्लें, हांव तें गळसूंच्या खातीर सगळे प्रयत्न हांवें केले. पूण हांव त्या USA अमेरिकांत आसतना हांव आनीकय दुबळो जालो. म्हजें थंय सगळें आसलें हांवें होगडोन घेतलें, गांवाक येवचें पडलें. म्हाका एक रावोंक एक घर सयत म्हजे कडेन नातलें. सर म्हज्या जिवनांत हांवें कांयच गळसूंक ना. माय लायफ बिकेम ए वेस्ट म्हणटा तो. माय लायफ बिकेम ए वेस्ट. कित्याक जें कितें हांवें चिंतलें तें म्हाका आपणावंक जाल्लें ना. आमी संवसाराच्या दौलतेंत ह्या हांगा आसलेल्या मटेरियलिस्टीक वर्ल्ड ताका म्हणटा आमी मान्यता मेळत जाय, रेकॉग्निशन मेळत जाय, पूण आमी जायते तडबडी वद्दाडता तर तें सारकें न्हय. कित्याक ह्या संवसारी लौकीक वस्तू फाटल्यान गेलो जाल्यार तुजें सॅटिस्फॅक्शन इज टेम्पररी, तात्कालीक म्हूण आमी सांगता. तर ससनाचें जिवीत कोणा तें आसा, सोम्यातें ससनाचें जिवीत आसा. हें सोम्यातें ससनाचें जिवीत जियोंक आमकां तो आपयता. आमी सांगलें आयकलां इग्नेशियस ऑफ लॉयला, सगळो संवसार चिकोन तुकाच तुवें सांडलें तर कितें फायदो, खंयच्या फायद्याक येतालें. तातूंत आज आमी थोडे फावटी चिंतिनासतना आमचेंत करूंक वेता आनी आमच्याच जिवनांत आमी सुखीदाड बगता. सांतीपणांत सुखीदाड केदाळय ना. सांतांचें जिवन दीस वेता 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 अपुरबायेचें. दे क्लायम द मॅन्शन्स म्हणटा आमी. दे क्लायम द मॅन्शन. एक 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 मेट वयर वचून आपल्या जिवन ताणें सुपळ केलें. आपल्या जिवनांत जायतें बरेंपण हाडलें. आपल्या जिवनांत पांचवे रंगाळ प्रकृती कशें आमकां सोबता की तशें तांचें जिवन ताणें सोंपयलें जावन आसा. बाबजू पावल दुसरो ह्या संवसारांत जियेत आसतना शांतीपणांत ह्या सांत जावंक पेसारा म्हणटा. सांत जावंक पेसारा म्हणटा. बाबा जुवां पावल हें उतर कोणाक? प्रायस्तांक, मालगाड्यांक, ह्या धार्मिकांक, ह्या याजकांक, ह्या बरे अपुरबायचे पवित्रपणांत जिणे जिवनच्या लायकांक तो सांगो वचना. तो कोणा म्हणटा? टू द यूथ, टू द यंगस्टर्स, युवक युवतींक तो म्हणटा तुमी संवसारांत जियेतना सांत आनी सांतिणो जाय. कित्याक दॅट इज आवर गोल म्हणटा तो. आमचो उद्देश लायफाचो, देवान दिल्ल्या जिवनाचो गोल जावन आसा आमी हर एकल्यानी सांत ह्या सांतिणे जावचे. आनी त्या खातीर आमी थोडे फावटी म्हणटा हांव क्रिस्तांव, आपुट्टू क्रिस्तांवय न्ही, हांव एंटी क्रिश्चनय न्ही, हांव मध्यागात आसा. बरो क्रिस्तांव जावन जिवंक म्हाका हें जावना. हांव क्रिस्ताच्या विरोधी वचना. हांव सदां म्हणटाक मध्यागातच आसा म्हणून संगीत म्हणून आमी सांगता. त्या देखून आमकां म्हणटा सेंट तेरेज म्हणटा तुवें अर्दो क्रिस्तांव या अर्दो सांत जावंक जायना. यू कांट बिकम ए हाफ सेंट और यू कांट बिकम ए हाफ क्रिश्चन. त्या देखून आज आमची ट्रॅजेडी कितें म्हळ्यार आमी मध्यागात त्रिशंकू परिस्थितींत आमी सिरकल्ल्या बरी आपुट होली ह्या पवित्र क्रिस्तांवय न्ही, क्रिस्ताच्या विरोधी म्हणल्यार बरी आमी जिवन आसा. तें आज विपर्यास म्हणयात. कित्याक म्हळ्यार तसलो जिवन जिवंक आमकां आपोवना. सोम्यान आपयलें तर बोवापुरबायचें जिवन जिवन त्या जिवनांत खुशी पावच्याक आमकां आपयलें जावन आसा आनी तें पवित्र जिवन आमचें जावच्याक समतेरेज आमकां म्हणटा अर्दो सांत या अर्दे सांतीन म्हणून ना. You have to become a full saint or complete saint. You have to become a full saint or a complete saint म्हणून सांगता. इकच मतें आज पळयल्यार 10,000चे चड सांत आनी सांतिण्यो आसात. आनी तांचें अपुरबायचें जिवन आमी लेखता आसतना थोड्यान आमी म्हणूंक बरो कित्याक सांता कडेन म्हाका जाय, कित्याक आमी सांताक मान करी जाय. ही सकडिल्ली बळबूद येता. कित्याक म्हजी आवय कोण, म्हजो बापूय कोण, म्हज्या आवयन कितें आसा, म्हज्या बापायन कितें आसा म्हणून सांगल्यार तुज्या जिवनाचो उद्देश
आनी तुका जिवाना ह्या संवसाराक हाडिल्ल्या तुज्यात दातारांचे बरेंपण तूं आशा नाय या तांचे तांकां मान्यता दिनाय तूं रेकॉग्नायज करनाय तर तुजें जिवन एक वेस्ट. त्या खातीर वर्तेतना म्हणटा आमी इकच मतेंत जियेत आसतना सांत आनी सांतिणेचे वर्तें आदर्श घेवंक जाय. आमी तसले सांत आनी सांतिण्यो जावंक जाता मात्र न्ही आमकां आपोवणें दिलां, आमकां आपोवणें दिलां. उपरांत हांव तुमकां सांगतलो सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत आपुरबायतारान आमकां तसलें आपोवणें दिता. तर जुदासाची चूक कितें गी म्हळ्यार ताका कळीत आसलें आपल्या सोम्या लागीं ताणें एक जावन आसा आपुणूय बारांतलो एकलो सीस सोम्यान ताका कांयच उणें करूंक ना, हर एक ताका दिल्लें जावन आसा. पूण तो ताचे इच्छा प्रमाणें चल्लो, ताचे इच्छा प्रमाणें तो चल्लो आनी ताची इच्छा करूंक तो मुखार गेलो. शिवाय सोम्याक तें दुखतालें, सोम्याच्या विरोधांत वेतालो आनी सोमी हें पसंद करचो ना म्हणल्या विशयांत ताणें कांय लक्ष दिवं ना. ताणें कांय लक्षात दिनातल्या देखून तशें घडिल्लें जावन आसा. एखाद्या वेळार ताणें सोमी म्हजो इतलो मोग आसो, सोम्यान म्हजो इतलो मोग केलो, हांवें तसो मोग करूंक जाय म्हणल्यार जाल्यार असली आपल्याची आशा ताचे थंय भितर रिगती ना. आनी तसली आशा ताचे थंय भितर रिगल्ल्या देखून जुदास आपली इच्छा संपूर्ण करच्याक कितेंय करूंक तयार जालो. आज आमी आमच्या लौकीक जिवनांत पळयलें जाल्यार थोडे जाण इतले एक्सटेंटाक वता ताणें तशें करूंक कशें जाता, बरो मनीस तो, आज कित्याक असो जालो म्हूण थोडे जाण सवालां विचारतात. सवालांक जाप इतलीच, तुज्या इच्छा प्रमाणें तूं हें करूंक वेता आसतना जेवण सारी तुका वाटो नीट कर दिता आनी तूं तसल्यांत निसरत आसतना तुका कळीत जायना. इट्स अ स्लिपरी पाथ म्हणटा आमी. टू स्लीप इट डज नॉट टेक मच टायम, घडये भितर जाताय. आमी आज पळयलें जाल्यार केंच्या फाटल्यान आमी धांवता. आज आमकां जायत्या जाणांक मान्यता जाय, जायत्या जाणांक आमी बरीं म्हणोंक जाय, जायत्या आमकां पॉप्युलर जावंक जाय. तातूंत आज तुमी पळयलें जाल्यार वॉट्सॅपांत, इंस्टाग्रामार आनी फेसबुकार आनी पळयता जायते कमेंट्स घालतात, जायते कमेंट्स घालतात. कमेंट्स घाल्ले क्षण जायना. तुजें जिवान हेरांनी कितेंय चूक केल्ल्या वेळार तें ती दोन घेवन तुजें जिवन तुवें बरें केलें जाल्यार तान तूं आसा बरेंपण. त्या देखून आज आमी पळयता जाल्यार ह्या संवसारांत आमी आसतना आमी केदो कॉम्प्रोमायज करूंक पळयता. त्या देखून हांवें म्हळें आमी आपट्ट क्रिस्तांव न्ही, एंटी क्रिस्तांव न्ही, मद्याक चलचे क्रिस्तांव. हॅप्पी गो लक्की. तुजें खरेंपण बऱ्या तरान जिवोवच्याक सोमी तुका म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आसता तो आपणाक इन्कार करूं दी, आपलो कुरीस घेवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. आपणाकच इन्कार करूं दी. ह्या संवसाराचे लौकीक वस्तू इन्कार करून दी, ह्या संवसाराची दौलताय इन्कार करून दी, रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो तो इन्कार करून दी. आमकां दोनी जाय, आमकां इल्लें तिसलें जाय, आमकां इल्लें इसलेंय जाय. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव जाय, मात क्रिस्ताचे कसलेय मौल्यां आमकां धरून घेता आसतना आमी जायते रिजन दिता. त्या लेकार केलें, ताणें केल्ल्याक हांवें केलें, ताणें केल्लें जाल्यार हांवें कित्याक करूं नजो, तो गुणयेन पडटा म्हूण तूं गुणयेन पडताय वचोन. तें पुरो वागमलो आमी थोडे बडी जाणारी जावन दिता आसतना थोड्या सामान्य लोकांक, कांय सिकपनांतल्या लोकांक कितले त्रास भोगतात म्हूण आमी चिंतिना. आमी चिंतूंक पुरो तांकां आमी हिंसा दिना. म्हाका एक स्वातंत्र्य आसा, म्हाकाय वाक स्वातंत्र्य आसा, म्हाकाय सगळो स्वातंत्र्य आसा, मूलभूत हक्कूगळ म्हाका आसा. वय, पूण तें कांय कळीत नातिल्लीं थोडीं इनोसेंट मनशां आसात. जायत्या पुरबायतारान तांचें जिवन जियोंक ते पेसाडटा आसतना तुज्या ह्या जाणवाया देखून तो नाका जाल्यार तुवें उपयोग केल्ल्या देखून कितल्या लोकांक कालच आमच्या मिटिंगांत उलयतना हांवें म्हळें सांग पुरो तुमकां थोडी जाणवाय आसा, त्या देखून कोण कितें सांगता त्याच्या विशयान तुमी तर्क करून पळयतात आनी त्या प्रमाणे तुमी जियेनात. पूण थोड्यांक तें पळयलें सतत, त्या देखून आज माध्यमांत आमी कितें पुरो हाडटा त्या विशयांत आमी चिंतूंक जाय. हांव अशें करीन जाल्यार उरिल्ल्या लोकांक कसलें एक निदर्शन दितालो आनी दितालीं. शांतीपणांत जियेत आसतना हांवें खऱ्या क्रिस्ताचे वरती सेवा करच्याक मुखार सून वचचें जावन आसा.
शिवाय ह्या संवसाराच्या दावलाते खातीर ह्या संवसाराच्या मान्यते खातीर ह्या संवसारांत म्हाका रेकॉग्निशन दिवच्या खातीर सांग बरो 4 दीस तुका आपयतात 4 दीस तुज्या व्हडलो म्हणून लेखतात सांग बरो मद्यागात खंय बरें आसा थंय वायट आसतात खंय 4 जाण एक वस्तू करेक्ट ना म्हण कंडेम करता आनी 2 जाण म्हणटा तें करेक्ट आसा तुवें उलयल्लें बरें जालें तुवें उलयल्लें हे सकडी वाकमोल आमी उलयता आसतना मेंटालिटी ऑफ द ह्युमन पळोवंक आमकां तितलें सलीस न्हय एक एकलो मनीस एक एका रितीर चिंता आनी अशें आसता आमी कितेंय करता आसतना आमी हेरांक एक स्कॅन्डल जाता ओंगी जेजू म्हणटा डू नॉट बी अ स्कॅन्डल फॉर अदर्स त्या खातीर तो म्हणटा जाणट्यांक आनी बुद्धवंतांक लिपोवन दवरलो सर हे संगत्यो तुवें ल्हाणांक तीर ल्हाणांक उगडापें केल्ल्या खातीर हांव तुका आर्गां दितां देवा सोम्या म्हणटा हांव तुका आर्गां दितां बापा कित्याक हें सकडी जाणट्या जावन तुवें लिपोवन दवरलां थोडे आमचें तें एका तरेचें कुर्डेपण येता आमी कुर्डेपण आयलें म्हणून कुड्डेत्त जावन जियोंक जायना कुर्डेपण येवंक पुरो थोडे शाई येता दोळ्यांक कॅट्रॅक्ट म्हणटा हांव ती शाई इल्ली मायल्ड जाल्यार कोणी ऑपरेशन करिनात डायल्यूट करूंक वचनात ती बरी करना वाडिल्ल्या उपरांत मॅच्युअर जाल्ल्या उपरांत ताचे उपरांत ती काडूंक पळयतात त्याच प्रमाणे कुड्डेपणांत आमी जियोंक जायना तें खाण उडोवंक जाय आनी अशें आसता देवान आमकां दिल्लें तें आपोवणें शांतीपणाचें शांत ह्या शांतीन जावच्याक हर वेळार ताणें आमकां आपोवणें दिल्लें आसा आनी आमी हें आपोवणें घेवन बऱ्या तरां मुखारसून वेता आसतना आमकां रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अपुरबाय तरां पावलो म्हणटा पयलो अध्याय पयली वळ पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान दमदूत जावंक आपयलेल्यान आपोवणें मेळ्ळां ताका आनी देवाची सुवार्ता परगडकेच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान एक आमकां एक पर्पज आसा इन द लायफ आमी तो पर्पज समजून घेतलो जाल्यार कित्याक आमकां ह्या संवसारांत रचलां कित्याक तें आपोवणें देवान दिलां एक क्रिस्त म्हणची जिणी जिवंक म्हण कळ्ळ्यार देवा मोग करतले आनी आपणाची स्वंत परजा जावंक ताणें आपयलेल्या रोमा शहरांत आसलेल्या तुमकां सगळ्यांक बरोवचें देव आमच्या बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां म्हणटा तो ही सुवार्ता आदी म्हाका आपल्या प्रावाद्या मारिपात पवित्र पुस्तके देवान बसयल्ली ती ताच्याच पुत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयांतली रक्त माझा प्रमाणे तो दाविदाच्या संतचो पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलेल्या वेळात हांव देवाचो शक्तिवंत पूत म्हणून स्थापीत जाल्लो ताच्या नांवाचे महिमे खातीर सर जनांगाक विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेक हाडूंक ताचे जोरीन दमदूत जावचे देणें म्हाका लाभलें तर म्हाका म्हणटाना पावलो म्हणटा तें हर एक लागीं लाभलें जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपयलेले रोमा शहरांत आसलेले तुमी हांचेत मोदले त्या खातीर तो म्हणटा तें देणें म्हाका मात लाभलें न्ही तुमकांय तें लाभलां हर एकाक लाभलां आनी हाचो अर्थ जावन आसा आमकां हर एक लागीं पवित्रपणान जियोन शांतीपणाच्या वाटेक आमकां आपयल्लें जावन आसा पूण द ट्रॅजेडी इज दॅट वी आर नॉट बिकम ए सेंट आमी म्हणटा आमी तितली पुट्टगी सेंट जावंक जाता गी जाता आपूट जावंक आपेलां कित्याक जायना तुका तसो जाल्यार सॅक्रिफायस करूंक नाका तशें जाल्यार संवसाराचे वंदवण्यो तुका सोडून येवंक नाका दबाव घालता आसतना तो दबाव तुका कसो फाटीं करचो ह्या दबावाच्या विरोध आमी कशें वेचचें म्हूण तुका कळीत ना तर तूं ताका सांपडतालो आनी त्या प्रमाणे तुज्या जिवनांत ट्रॅजेडी घडटलीच आमी पयलें रेतीर दिता आसतना पडटा आसतना रोड आमी रेतीर दिवंक वता आसतना आमची एक संवय आसा मिशन रिट्रीट म्हूण मिशन रिट्रीट म्हळ्यार इतलेंच आमी त्या पिरगेचे वेताले हांव सांजेर प्रिचींग आसा तर सकाळीं दोग ते याजाक हेरांच्या घरांनी त्या सगळ्या पिरगेच्या आसल्या घरांक विजीट करूंक आसता चड वेळ रावनात 5 जावन 7 मिनटां मात्र त्या घरांत कितें व्हरत्यो समस्या आसा तर ताणें मागीर रेतीर गायिल्ल्या उपरांत ताणें मेळचें जावन आसा अशें एक फावटी हांवूय एका घरा वेता आसतना घरांत आसलो एकलो प्रायसो मनीस आनी वेता आसतना ताच्या घरान बरयलें IAS ऑफिसर म्हूण IAS ऑफिसर म्हूण पळयल्यांच कळीत जालें हो शिकपी आनी बऱ्या हुद्द्यार आसुल्लो
आनी भितर वतना आयलो ताची प्रसन्नताय पळोवन बारी खुशी जाली म्हाका, कित्याक प्रायस जाल्यार ताचें तें मोवाळ उलोवणें आनी ताच्या मुखा म्हळ्यार आसचें तो हांसो आनी ताचे थंय आशिल्ली ती एक एनर्जी, ताच्या जी कुडींत आशिल्ली ती एनर्जी नीज जावन एक वेलकमींग फॅक्टर म्हण दिसतालें, स्वागत करचे बरी दिसता. आनी अशें आसता ताणें स्वागत केलो आनी हांव उलोवंक रावलो ताचे कडेन. अशें उलयतना तो म्हणा लागलो, म्हाका केदाळाय म्हज्या आवयन सांगल्या उतरांचो उगडास येता म्हणा लागलो. ताच्या आवयन सांगलेल्या उतरां तो अशें उपरांत सांगता. हांव ल्हान आसतना दुसऱ्या क्लासींत आसतना गेल्लो इस्कॉलाक. इस्कॉलांत आमकां विचारलें जावन आसा, तुमकां कितें जावंक जाय, तुमकां कितें जावंक जाय. थोड्यांनी म्हळ्यार म्हाका धाकटें जावंक जाय, म्हाका इंजिनियर जावंक जाय, म्हाका ब्युटिशियन जावंक जाय, म्हाका फॅशन डिजायनर जावंक जाय, म्हाका एक व्हडलो मनीस जावंक जाय. तशें नानंत तरांनी नानंत तांचे योजना घाल्लीं जावन आसात. पूण हांवें कांय सांगूंक ना, म्हाका कालें सांगचें म्हण कळीत जावना. आनी हांव नेणटो घरा आयलो आनी मामीक सांगलें, मामी आज एक क्वेश्चन विचारलें जावन आसा, तुमकां कितें जावंक जाय. मामीन म्हळें, तुवें कितें म्हळें. हांवें कांय सांगूना, हांव घेत रावलो. तेन्ना ती म्हाका म्हणा लागली, तुवें एक सान जावंक जाय, यू शूड बिकम ए सेंट. आनी तर हांवें विचारलें तिका, कशें तें सान जावचें. आनी तिणें म्हाका म्हणलीं उतरां म्हज्या काळजांत आजुनूय ती परत मोती घेतात आनी काळजांत ती आसा जागोवन दवरलीं जावन आसात. तिणें म्हणलें जावन आसा, वर्क फॉर जिजस ऑर बी ऑन द सायड ऑफ जिजस. सोम्याच्या जेजूच्या बगलेंत राव, जेजू खातीर काम कर म्हूण म्हज्या आवयन सांगिल्लें जावन आसा. आनी क्रमेण हांव शिकलो, व्हड जालो आनी त्याच प्रमाणे एक फावटी हांव 5व्या क्लासींत आसतना म्हजे 2 जाण फ्रेंड्स आसले, आमी तेगी जाणी येवन चलोन येवन आसले हांव. आनी आमच्या एका टिचरीच्या कंपाउंडांत एक बरो आंबे रूख आसलो आनी ये म्हणा लागले, तूं आंबे आसात आमी जडय. आनी टिचर येवंक गेलो, वेळ जातालो आनी आमी जोडोन काणकोन धांवया म्हणा लागले. हांवें ताका सांगलें, करिनाकात, तें करचें सारकें न्हय. आनी त्या वेळार हे आयकनातले आनी वचोन पातोर हाडले आनी 4 आंबे जडयले. आनी तितल्यात टिचर येवन पावली. टिचर येवन पावलीत, विचार लागली, कोणें आंबे जडयले. आनी हे ओगेत रावले, कोणें आंबे जडयले ते 2 जाण ओगेत रावले. त्या वेळार हांव मुखार वचोन टिचरीक हांवें सांगलें, सॉरी टिचर, आमची चूक जाली, आमी रुखा पातोर मारून आशिल्ले, चूक जाली. म्हणटा टिचर म्हणा लागली, व्हड न्हय, तुजी चूक वळखल्यात आनी मुखार अशें करिनाकात, आनी मुखार अशें करिनाकात म्हूण सांगा लागली. आनी तें हांवें वचोन म्हज्या आवयक सांगतना म्हजी आवय म्हणा लागली, दॅट इज वॉट बिकमींग इन द सायड ऑफ जिजस. दॅट इज वॉट वॉकिंग बाय द सायड ऑफ जिजस. दॅट इज वॉट स्टँडींग फॉर जिजस. आनी तशें तूं सतांत जियेत आसतना तूं जेजू सांगता रावलोय म्हण सांगा लागली. आनी त्या दीस म्हाका एक उत्तेजन मेळ्ळें. जेजू सांगता रावचें म्हळ्यार कितें म्हूण कळ्ळें. सताच्या वाटेन चलचें, बरें करचें आनी सगळें नितींत आमी जियोवचें. आनी अशें आसता हांवें तसलें जिवन मुखार चून व्हेलें. उपरांत हांव शिकलो, बापूरबायस एक IAS ऑफिसर हांव जालो. आनी फादर तो म्हणटा, IAS ऑफिसर जाता आसतना इतले एक दाबाव म्हजे थंय आनी वडण्यो, तुका वयलो अधिकार दिता, वयलो हुद्दो दिता, तुवें हांगा करप्शन करी जाय, हांगा न्याय नितीन चलोवंक जायना, तशें करी जाय, अशें करी जाय म्हण जायतो दाबाव म्हाका घालो. जाल्यार म्हज्या आवयन सांगलें उतरां, स्टँड बाय द सायड ऑफ जिजस. केदाळ तुज्या जिवनांत जेजूच्या बगलेगीत काम कर, जेजूच्या बगलेगीत राव. आनी एक दीस हांव सादारण एक हायस्कुलांत आसतना म्हज्या घरा आसले एक व्हडली इमाज, सेक्रेड हार्ट, पवित्र काळजाची, जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाज आसली. तेजे मुखार वचून रावलो आनी हांवें म्हज्या आवयक आपण म्हळें, आय एम स्टँडींग इन फ्रंट ऑफ जिजस. आवय म्हणा लागली, लूक एट जिजस, जेजूक पळय आनी जेजू बरी जावंक प्रयत्न कर. आनी तेन्ना तुवें जेजूच्या बगल्यांत रावो जाय पडटलें, जेजू खातीर रावो जाय पडटलें. आनी जेजू खातीर रावता आसतना तुजें जिवन त्यात जेजूच्या जिवना बरें आसता जाय पडटलें. आनी तो म्हणटा उपरांत म्हाका उडास येतालो, म्हज्यात पिरगेजेक हांव वेता आसतना त्या कुर्सा मुखार हांव रावतालो, म्हजे दोनी हात जोडून हांव मागतालो. आनी मागता आसतना म्हाका उडास येतालो. म्हज्या आवयन सांगिल्लें, स्टँड
बाय द सायड ऑफ जीजस. जेजू सांगता राव, जेजू सांगता राव. आनी तें एकच म्हज्या आवयन सांगलें एक वाक्य आज म्हाका इतली बरी जिणी जियोंक आदार दिता. हेचेर उलयलो आनी उपरांत ह्या जगाच्या घरा आमी पावल्या. सगळे जाण उलयतना हांवें म्हळें असलो एक IAS ऑफिसर आसलो ताका हांव मेळ्ळो आनी ह्या जाक म्हणा लागलो, पिरगेज विकार म्हणा लागलो, त्या मनशा विशयांत तुवें एक कितें सूख या काळबाण सोदूंक तुज्यान जावचें ना. कित्याक तो हर एकल्याक बरो मनीस. लोक ह्या पिरगेजेंत ताका इतलो मानता की सादारण म्हणटा की एक सांत म्हणून ताका वळखून घेता. तसलें जिवीत तो जियेला, आजुनूय जिवन आसा आनी तसलें जिवन जियेल्या देखून तो भोव अपुरबायसो म्हणून हर एकलो ताका लेखतात. तर मगेच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आमचें जिवन शांतीपणान जियोंक आमकां जेजून आपोवणें दिलां. सांत पावल म्हणटा, म्हजें जिवन हांव त्या प्रमाणे जियेना जाल्यार हांवें सोम्याचो मोग करून कितें फायदो. आज हांवें आनी तुमी सोम्याचो मोग करून त्या प्रमाणे जियेना जाल्यार अर्दें कुरें म्हजें हांव त्या सायडीर आपट क्रिस्तांव न्ही, ह्या सायडीर एंटी क्रिश्चनी न्ही म्हणल्यार बरी हांव जियेलो जाल्यार म्हज्या जिवनांत तसलो बरो सार आसचो ना. आनी म्हज्या जिवनाचो उद्देश कितें? टू बिकम ए सेंट, टू बिकम ए सेंट. जायत्यान आमी जिंच्या आमी मेल्ले उपरांत सांजायचें. जिवंत आसतना आसा हांवें दिल्लो उल्लेख IAS ऑफिसर पिरगेज विकार म्हणा लागलो, दे कन्सिडर हिम ए सेंट. कित्याक तेच्या जिवनांत तितलें अपुरबायचें जिवन तो जिवन आसा. सतानीच्या वाटेन वचोन आसा. सोम्याक तो लागसिल्लो जाला मात्र न्ही, सोम्या खातीर तो झुजता. न्याय नितीन चलोवंक, अन्याय विरोध तो झुजता, अधर्मा विरोध झुजता, असत्य विरोध तो झुजता. आनी अशें झुजता आसतना आमी आमच्या जिवनांत खरे सांत आनी संतीण जावंक पावतल्या. मरज म्हण कांय गरज ना. मदर तेरेसाच्या जिवनांत तिणें केली सर कार्यां. एका कुड्ड्यान आपल्या कानांत आयकता, कान आयकतालो कुड्डो तो दिसांतलो. एक फावटी तो रेल्वे स्टेशनांत एप्पल विकतालो. एप्पल विकतना तेच्या कार्टांत ते एप्पल गाडयेर जायते एप्पलां हाडून दवरले. आनी कोण एकलो पॅसेंजर धांवता म्हणटा आसतना तो त्या एप्पल गाडयेक लागलो, ट्रेन धरूंक धांवतालो लागलो आनी तेच्या एप्पलां पुराय एणे देणे जालीं. आनी उपरांत तो पाटीन धांवन येवन आपल्या ट्रेन वचोन जालां धांवन येवन तो सगळे एप्पलां परतून ताणें मांडून दवरलीं. आनी तो कुड्ड्या लागीं येवन म्हणा लागलो, सूख जाली म्हजी, पूण कशीं तुजीं एप्पलां आसलीं तशें मांडल्यांत म्हजी गाडी गेल्यार व्हडनय, म्हाका ती सोडून वचोंक नाका आसलें. तुज्या एप्पलां तशेंच मांडल्यान कांयच एकय तांतू जावन हांवें खंय भायर सकयल पडिल्लीं सोडूंक नात, बऱ्यान ती दवरल्यात. आनी त्या वेळार त्या कुड्ड्यान म्हणलें उतरां, तूं कितें मादार तेरेजागी, तूं मादार तेरेजागी. म्हळ्यार बरें काम करची. त्या मादारा विशयान ताणें आयकल्लें आनी एका मनशान तसलें बरें काम केल्लें पळोवन तो म्हणटा, तूं मादार तेरेजागी जिवी संतीण म्हणून नांवाडलेली मादार तेरेजा आमकां एक आदर्श जावं दी. हर एक संत भक्त आमकां एक आदर्श जावं दी. संत भक्ताक आमी व्हरत्या मानान लेखता. कित्याक म्हळ्यार तांच्या जिवनांत तांणी केलें सर बरेंपण आमी वाखाणटा आसतना तांच्या मेटांनी आमी चल्ल्या तर आमी त्यात शांतीपणाक पावतल्या. तसलें व्हरतें सांत आनी संतीणीचें जिवन आमी आपणावच्याक आमच्या जिवनांत खरें लिवींग सेंट जावच्याक आमी प्रयत्न करया. देवा लागीं मागया. देवान दिल्लो तो व्हरतो जीव तसो उद्देशकच जावन आसा टू बिकम ए सेंट अँड टू स्टँड फॉर जीजस. जेजू खातीर आमी आमचें जिवन वचूंचें, जेजू सांगता रावचें, जेजू सांगता मुखार वचचें. ताचे व्हरते जिवनांत तांणी केली सर बरीं कामां आमच्या जिवनांत आमी आपणावचीं. तर हर एकल्याकी शांती मागता आसतना देवाचो तो आशिर्वाद तुमचेर मागता. देव तुमकां दिवं दी. तेच व्हरतेपण पयतपणान जियोंक तो आदार जावं दी. सोम्याच्या नांवान सोम्याच्या आमले रक्ता विनोद गांगुळी आनी तेच्या कुटुंबाक आनी आमी सर्वांकी जाय जाल्यार बरेंपण तो दिता आसतना सोम्याचे आशिर्वाद तुमकां दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.